काल 17 फेब्रुवारी रातचे 9:40 पिलेन फायर स्टेशनाक आमकां एक कॉल आयले की घराक उजो लागला म्हणून. खोबरावाडो कलंगूट हांगासर एका घराक उजो लागलेलो. आमची ऑन ड्युटी क्रू अलॉंग विथ वॉटर टेंडर टर्न आवट जाली आनी स्पॉटार वचून पळयल्या उपरांत आमकां अशें दिसून आयलें की एक सिलिंडर रेंटेड रुमान जे रावताले थंयसर एक ब्लास्ट जाल्लो आनी दुसरो सिलिंडर ऑलरेडी लिकेज जावन ताका उजो पेटलेलो. फायर फायटींग चालू केली. फायर अंडर कंट्रोल आयल्या उपरांत आमच्या भुरग्यांनी भितर वचून जो ब्लास्ट जाल्लो तो सिलिंडर भायर काडलो आनी लिकेज जाला तो सिलिंडर भायर हाडून ओपन एराक तो सोडून घातलो. तेज्या उपरांत आमी फूल उजो एक्सटिंग्वीश करपाक आमकां रातची 11 वाजली. ते घरचो ओनर कृष्णा दीपक पोरवेकर तेणीन 3 रूम भाड्याक दिल्ले. थंय भाड्याक कोण रावताले जाल्यार एका रुमाक उजो लागलेलो. तो ब्लास्ट जाल्या उपरांत दुसऱ्या रुमाक गेलो. सो तिसरो रूम ऑलरेडी आमी सेव केलो आनी सायडीचे सरावंडींग एरियाज जे आसले ते आमी सगळे सेव केले. तेजो लॉस जो घराक जाला तो जवळ जवळ 1,20,000 रुपया अशें ओनराचें म्हणणें आसा. त्या 2 नंबरच्या रुमान भांगार आसले ते भांगार ऑलरेडी आमी सेव केला आनी सगळो उजो पालयल्या उपरांत 11 आमचे ड्युटी क्रू रिटर्न आयले.